पाठ 7 उदक एक मोलादीक भेट. पावसाच्या उदकाक कितें जालें? पावस झडलो तेन्ना खुबशें उदक जमनीर पडलें. हें सगळें उदक खंय गेलें? वेगवेगळ्या पृष्ठभागाचेर हांगा पावस पडटा. चिंतात वेगळे वेगळे पृष्ठभागाचेर पडिल्लें पावसाचें उदक खंय वता? पावसाचें उदक जमनींत शोशून घेता, फोंडकुलांत एकठांय जाता वा व्हांवता. ती ल्हान झऱ्याक मेळटा काय न्हंयेक मेळटा हाचो विचार केन्ना केल्लो आसा? पावस बंद जाता आनी सूर्य येता तेन्ना कितें जाता? ह्या उदकाक कितें जाता? तुमचे अदमास लायात. जेन्ना पावसाचें उदक जमनींत भिजून वता तेन्ना तें हळू हळू मातये सकयल व्हांवून झऱ्याक वा तळयेक मेळटा. कांय उदक खडपां आनी माती हाचे मदीं जमनी सकयल सांचून उरता. आमच्या कुपांतलें उदक ह्या भुंयगत उदकांतल्यान येता. एका प्रवाहान व्हांवपी उदक उपरांत न्हंयांक मेळटा. कांय उदक फोंडकुलांनी तळयांत आनी तशेंच दर्या महासागरांनी एकठांय जाता. उदक एक मोलादीक भेट. उदक एक भेट जें मळबांतल्यान पडटा. हे भेट आमचे घरांनी खाशेले तरेन पावता. आमी ह्या मोलादीक भेटीचो काळजी कशी घेतात? आमी तें कशें सांठोवन दवरतात? आमी ताचे वांगडा कितें करतात? आमी भितर वचून सोदून काडुया. चडशा दिसांनी सूर्य आनी बर्फाक घरांत नळांतल्यान उदक येता. स्कुलांत लेगीत नळांतल्यान उदक येता. ह्या सगळ्या नळांनी उदक पायपांतल्यान येता. ह्या पायपाक उदक खंयच्यान येता? सूर्य आनी बर्फाक पायपा फाटल्यान वचून छप्पराचेर एक टांकी दिश्टी पडली. आतां पयलीं टांकयेंत उदक कशें आयलें हाचेर तांकां अजाप जालें. तुमकां उदक खंयच्यान मेळटा? तुमकां उदक नळांतल्यान येता? हय, जाल्यार तुमच्या घरांतल्या व्हडल्यांक विचारात नळांत उदक खंयच्यान येता. ते तुमकां वयर मळबाचेर वा थोडे पयस आशिल्ले एके टांकये बद्दल सांगतले. तुमकां उदक सांठोवन दवरतात त्या खंयच्याय टांकये विशीं कितें कळ्ळां? त्या टांकयेचेर उदक कशें पावलें? ह्या टांकयेंत उदक हाडपी कांय व्हडले पायप आसात. हे पायप खंयच्यान येता? तुमकां कुडींतल्यान वा बोरवेलींतल्यान उदक मेळटा? कुडींतल्यान उदक कशें काडटात ताचें निरीक्षण करचें. तातूंत पुली वा हँडपंप वा विजेचो पंप वा येता. कुडींतलें उदक खंयच्यान येता हाचो परत अदमास काडचो. कोणूय नळ्यांतल्यान वा कुपांतल्यान वा कांय अंतराचेर आशिल्ल्या न्हंयेंतल्यान वा तळयांतल्यान उदक तुमच्या घरा हाडटा. हें उदक कोण व्हरता? ते लोकां मुखार कशें हाडटात? जें तुमकां उदक हाडटा ताका व्हड उपकार मानतात. तुमी उदक मेळनाशिल्ली
परिस्थिती केन्ना पळयला? तुमी तेन्ना कितें केलें? एका दिसा हें सुर्या आनी बर्फाक लेगीत जालें. तांच्यांनी कितें केलें तुमकां खबर आसा? जेन्ना आमकां सदांच उदक मेळना हें कळटा तेन्ना आमी तें सांठोवन दवरतात. कांय कडेन लोकांक घरांत नळ पायपा वरवीं व्हांवपी उदक मेळना. तांकां न्हंयेचे वा कुपांतलें उदक हाडचें पडटा. केन्ना केन्नाय ते उदकाच्या टँकरांतल्यान पावयतात आनी घरा सांठोवन दवरतात. खूब वर्सां पयलीं संवसारांत खंयच पायप वा नळ नाशिल्ले. ताका लागून लोक उदक सांठोवपा खातीर कंटेनर वा पात्रां तयार करपाक शिकले. घरांत उदक सांठोवपा खातीर आमी सद्दां वापरतात तीं कांय पात्रां अशीं आसात. तीं वेगवेगळ्या साहित्यांतल्यान तयार केल्लीं आसतात. मातयेचे मटके, मातयेची सुरही, आयदण, मडकी, स्टिलाची मडकी, आल्युमिनची मडकी, कांचेची बाटली, प्लास्टीक बाटली, प्लास्टीक बालदी. एका खिणाक थांबात आनी विचार करात. पावस म्हूण धर्तरेचेर उदक देंवता. आमचे जायते स्त्रोत झरे, न्हंयो, तळीं, कुपां, भुंयगत उदक आदी हळू हळू भरता. ह्या स्त्रोतांतल्यान आमी जायत्या तरांनी आमच्या घरांनी उदक हाडटात. तें आमी जायत्या तरांनी सांठोवन दवरतात. आमी जायत्या तरांनी ताचो उपेग करतात. आमी वापरल्या उपरांत उदकाचें कितें जाता? उदक आमकां वस्तू नितळ दवरपाक मजत करता. हें आमच्या भलायके खातीर खूब गरजेचें. पूण आमी ताचो वापर केल्या उपरांत उदक घाण जाता. घाणयारें उदक आमी पिवपा खातीर वा रांदपा खातीर वापरूंक शकनात. पूण घाणयाऱ्या उदकाचो आमी आमच्या वनस्पतीक उदक दिवपा खातीर वा संडास फ्लश करपा खातीर परतून वापरूंक शकतात. आमचो उदकाचो वापर उणो करपाचो आनी शक्य आसा तेन्ना उदकाचो परतून वापर करपाचो यत्न करुया. अशीं हेर रसायनां आमी उदकांत चड घालपाक जायना. आकाशांतल्यान मेळपी ह्या मोलादीक देणग्याची आमी जतनाय घेवया. दर एक थेंब गिन्यान. उदक पवित्र मानतात कारण तें आमच्या जगपा खातीर सामकें गरजेचें. उदक पियेल्या बगर आमी 3 दिसां परस चड जगपाक शकनात. हाकाच लागून आमी पयलीं आमच्या घरा येवपी लोकांक उदक दितात. कांय कडेन जंय खूब उणो पावस पडटा आनी व्हड उदकाचे सांठे नात थंय लोकांक उदक मेळोवपा खातीर खूब अंतर चलचें पडटा. सगळ्यांक खंयचेय केन्नाय नितळ पिवपाचें उदक मेळपाक जाय अशें तुमकां दिसना? कृती करप. जो कोण तुमच्या घरांत येता ताका पिवपाचें नितळ उदक दिवचें. आमकां टपाल वा नितळसाण सेवा दिवपी लोक आसूं येतात. जायत्या कडेन घरा भायर उदकाचे कुडके दवरपाची परंपरा आसा. जाका लागून कोणाकूय तान लागतली ताका उदक मेळचें. खास करून गरमेच्या दिसांनी हें जाता.
जनावरां खातीर टाकयेंतल्यान पिवपा खातीर उदक, लोकां खातीर फुकट पिवपाक उदक, शेवण्यां खातीर न्हावपाक जागो. भासाभास करात. उदक खूब मोलादीक आसता. आमी ताचो वापर करतात हाचे विशीं आमी जतनाय घेवंक जाय. आमी उदकाचो एक थेंब सुद्दां वाया घालूंक जायना. तुमच्या मदीं चर्चा करात आनी तुमच्या घरांत वा भायल्यान जावपी कार्यावळींची वळेरी करात, जाका लागून उदक प्रदुशीत जाता वा वाया वता.